कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। आमच्या चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता, आमचे गांव जे हा म्हाका शिवोलीं 100 गांव लागतात, गांवान व्हडली फ्लॅटां दिवची न्हू, अपार्टमेंट दिवचे न्हू। अंजुना गांवान व्हेरी गुड। अंजुना गांवान आता पळय 80 फ्लॅट्स येयल्यात। बेजमेंट इतले डाऊन तेंचे की आखे बिल्डिंग सोकला वयता, इतले बेजमेंट 80 फ्लॅट्स म्हणल्यार 80 अपार्टमेंट्स म्हणल्यार एक पाव वाडो जाता, 1/4 वाडो जाता। हेंका हुंचे उदक आमी आमचे 5.6 MLT वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटाचे काम चालू हा, तेही आमच्या गांवकारांक, आमच्या वोटरांक, आमच्या लोकलांक उदक काडटात, तेही उदक हे बिल्डर घेतले। वी हॅव नो इन्फ्रास्ट्रक्चर, उदक ना लोकांक पिवपाक, आनी ते व्हडले हे येतात 6 मीटर रस्तोय ना, हे हांगा आनी कितें फ्लॅटां येतली काय विला येतले काय कितें येतले, हे आमच्या हांगा सगळे लोकांचे उस्ते। आखो गांव हांगा एकठांय जाल्लो हा। हांव ऑनरेबल हायकोर्टाकूय मागता की हेंका यू शुड नॉट अलाव। विलेजर्स जे आहा एकूच आमचे इंटेंशन आहा, आमी ही आतांय सांगला की दिल्ले टेक्निकल WRDचे रिवॉक करात, तर आमकां येईन सांगला की हायकोर्टाची ऑर्डर आहा। हायकोर्टाची ऑर्डर कसली आहा की रिव्हिजन करून दी, PWDचे NOC घेनासतना लायसन्स दी अशें खंय म्हणूं ना। म्हणजे हेंचे लुकआउट असले की PWDचे NOC असले उपरांत तेका टेक्निकल कल्वर्टाचे दिवपाक जाय। अशें जेन्ना बिल्डर लॉबी हांगासर येता, खंय तरी बांदपाचो प्रयत्न चलता, गांव सोंपोवपाचो प्रयत्न चलता, जाल्यार पंचायतीक कांयच पावर ना। आनी जशें तुमी दुसरो म्हटल्यार आमी बार्देश BDO ते हाय ऑथॉरिटीक वयता, बार्देश BDO पासून कांयच ना, कित्याक डायरेक्ट पंचायतीन परमिशन दिले म्हणून म्हणटा। BDO आनी एकदां अप्रिशिएट करता, BDOन सेम मॅटर चॅलेंज केल्ले, रिजेक्ट केल्ली केस, ते DOPन गेले, DOPन तांकां दिली, आनी DOPची आमी चॅलेंज केला, परत रिव्हिजनाक चॅलेंज केल्ली आहा, आनी ती केस परत सेकंड रिव्हिजनूय तेंच्या फेवरान जाला। आता आमी सेम मॅटर परत आनी एक हायकोर्टान सेपरेट घालूंक शकता। आमी कंप्लेनर आसा, आनी हे जे डिस्ट्रक्शन जाता ते आयज आमी पळयला की जो गव्हर्मेंट आसा हो फेलियर हाजेरूय कळटा अजून पासून। कित्याक म्हटल्यार हे जी बिल्डर लॉबी जी येता, आमच्या आयज MLAन जे आमचे शिवोलचे MLAन दिलाले न्हू, तेणेन आयज बरें स्टेटमेंट दिल्या, बरें आमकां बरो प्रतिसाद दिला। आतां पळोवया ती फुडें कितें करता ती।